वर्ल्ड यूथ स्किल डे सेलिब्रेट करता त्या सब्जेक्टाचे थोडे इन्फॉर्मेशन पळोवन घेवया. ओके, हे सब्जेक्ट जे आसा जे गव्हर्मेंट स्कुलांनी स्टार्ट केल्ले फर्स्ट 38 स्कुलांनी हे स्टार्ट केल्ले गव्हर्मेंट स्कुलांनी आनी ते स्किल्ड बेस्ड सब्जेक्ट. हांगा फक्त स्किल शिकयताली, थियोरी आनी प्रॅक्टिकल पार्ट हितून इन्क्लूड जाल्लो. आतां टोटल 16 सेक्टर्स म्हळ्यार डिफरंट तरेचे कोर्सेस डिफरंट स्कुलांनी एडिड स्कुलांनी बी स्टार्ट जाला आतां. सो फर्स्ट 6 सब्जेक्ट पासिंग इन बोर्ड एग्जाम जेन्ना कोणी दिता तेन्ना तांकां टोटल 7 सब्जेक्ट आन्सर करपाचे आसता. तितूंतले आउट ऑफ 6 ते जर पास जायत जाल्यार गोवा बोर्डाचो रिजल्ट पास म्हणून डिक्लेअर जाता. नेक्स्ट, ओके, हो जो सब्जेक्ट आसा 2014 स्टार्ट जालो. सो 2015 फर्स्ट बॅच गोवा बोर्ड एग्जाम आन्सर करताली. तातूंत 5 भुरग्यांक गोवा बोर्डाक रिजल्ट पास म्हणून आयलो कारण तितून NSQF हे नांवाचे बेनिफीट तांकां मेळ्ळे. सो 5 स्टुडंटांक NSQFचे बेनिफीट मेळ्ळे कारणान तांचो रिजल्ट पास म्हणून दाखयलो. 2016 6 भुरगीं क्लियर जाली बोर्ड एग्जाम ड्यू टू NSQF आनी लास्ट इयर देर वॉज टोटल 246 स्टुडंट हू पास्ड बिकॉज ऑफ NSQF सब्जेक्ट. सो हो सगळो बोर्ड रिजल्ट. नेक्स्ट, ओके, सब्जेक्टाचे थोडे डिटेल्स जाणून घेवया. ह्यो सब्जेक्टान थियोरी आनी प्रॅक्टिकल आसा. जशें तुमकां हांवें सांगलां, थियोरी जे आसता तेन्ना नॉर्मल जेन्ना स्कुलाचो टायम आसता त्या टायमार घेतात आनी प्रॅक्टिकल टायम्स इवनिंग घेतात. त्या प्रॅक्टिकल टायम्सान आमी कितें कितें भुरग्यांक थियोरी क्लासीसान शिकयलां तें एक्चुअली प्रॅक्टिकलान कशें जाता. म्हणल्यार इन केस जर आमी एक कन्सेप्ट जर क्लासीन घेतात जशें की सप्लाय चेन, अगर if it is in retail then supply chain हो कन्सेप्ट जर आमी भुरग्यांक क्लासीन शिकयतात तर एक्चुअल सप्लाय चेन मार्केटान कशें जाता तें आमी प्रॅक्टिकल क्लासीन तांकां शिकयतात. हांगा आमी आमच्यो 2 लॅब्स आसता. हांगा रिटेल आनी IT हे 2 सब्जेक्ट चलता ह्या स्कुलान. दुसऱ्या स्कुलांनी दुसरे सब्जेक्ट्स आसा, बट इन सदर स्कूल देर आर ओनली 2 सब्जेक्ट, इट इज IT एंड रिटेल. सो IT एंड रिटेलान भितर जे प्रॅक्टिकल जाता ते दोनी लॅबांनी घेतात आनी तेन्ना जेन्ना हॉलिडे आसता तेन्ना आमच्या भुरग्यां खातीर हॉलिडे आसना, ती ऑन जॉब ट्रेनिंगाक वतात. ऑन जॉब ट्रेनिंगाक आमी भुरग्यांक स्किल्ड एक्चुअली आमी क्लासीन कितें शिकयलां प्रॅक्टिकलाक तें मार्केटान खरें तशें आसा काय ना हें पळोवपा खातीर 80 आवर्स ऑन जॉब ट्रेनिंगाक घालतात. तेजे नंतर आमचे जे करिक्युलम आसता म्हणल्यार आमचे जे टेक्स्ट बूक आसतात ते टेक्स्ट बूक एवरी इयर चेंज जाता. सो आमी तेच परत शिकयना. एवरी इयर देर इज सम चेंजीस इन करिक्युलम. लास्ट वन इज आमकां जे इक्विपमेंट्स लागतात लॅबान ते इक्विपमेंट सुद्दां आमकां गव्हर्मेंट सप्लाय करता. सो इक्विपमेंटाचेरच आमी प्रॅक्टिकल्स घेतात. सो हांगा काय डमी प्रोडक्ट्स आसना, सगळे ओरिजिनल प्रोडक्ट घेवन आमी प्रॅक्टिकल भुरग्यांक शिकयतात. नेक्स्ट, जेन्ना आमी हो प्रोग्राम कंडक्ट करता तेन्ना ते फक्त क्लासरूम पुरते नाजाल्यार ते फक्त स्कुला पुरते उरना. हांगा आमी लोक कम्युनिटी जे आसा त्या एरियेन जे स्कूल्स पडटा प्रायमरी स्कूल्स प्लस ज्यो पॅरंट्स आसतात जांकां हे जे NSQF म्हणल्यार कितें तें खबर ना हेंकां बी इन्फॉर्मेशन प्रोवायड करता बाय कंडक्टिंग स्मॉल प्रोग्राम्स. आमी कम्युनिटी खातीर बारीक प्रोग्राम अरेंज करतात आनी त्यांच्या ते जे खंय रावतात थंय वचून हे प्रोग्राम कंडक्ट करून हो जो प्रोग्राम जाता ते आमी कंडक्ट करना एज अ इंस्ट्रक्टर. जी भुरगीं आसतात तीच हो फूल प्रोग्राम अरेंज करून थंय वचून हो प्रोग्राम कंडक्ट करून परत येतात. नेक्स्ट, जे प्रोजेक्ट्स आमी दितात भुरग्यांक ते बी नॉर्मल प्रोजेक्ट्स आसना. ह्या प्रोजेक्टान आमी कितें तरी इनोवेशन हाडटात. जशें की तुमी हांगा 2 पिक्चरान पळयता की फर्स्ट पिक्चरान आमी एक्झिबिशन क्रिएट केल्लें. जे बाकीचे भुरग्यांक जे 8th स्टँडर्डाचे भुरगीं आसतात जे आमची नेक्स्ट बॅच आसता लेवल 1 तांकां थोडें इन्फॉर्मेशन मेळचें की NSQF कोर्स हो कसो चलता, तितून भितर कितें आसता हें दाखोवपा खातीर तेंचे खातीर आमी एक्झिबिशन्स घालतात. आनी नेक्स्ट हितून तुमी पळयता की एक भुरगें जाणट्या मनशाक कितें
Next slide. Okay. Since आज World Youth Skill Day, so World Youth Skill Day celebrate करपाक जशें आमी क्लासीन शिकयलें, आमी क्लासीन क्लास घेतली तरी भुरग्यांच्या कांय लक्षांत वचना थोडे टायम. सो हे सगळे स्किल्स जे आमी शिकयतात तेच्या भायर आनी कसली कसली स्किल्स भुरग्यां खातीर आमी आनी अवेलेबल आसा हें कळोवपा खातीर आमी भुरग्यांक आयडिया विजीट केली. The skills might be imparted to you, but the essentials are the critical thinking, the communication, problem solving. These are the skills which are searched by every employer. You might be skilled in a certain skill, but it's very important that you are equipped with multiple skills which are required in today's world. I'll give you a simple example. So today you will be having an activity that is painting the t-shirt. So this skill you're going to develop, but there are other things that you have to develop at the same time. That is problem solving. If you cannot paint, you have to see the type of material that you have used, the brush, the paint. Problem solving. This skills you can apply in other fields. You can use it on glass painting, some other material, you can develop your skills. And it is very essential that all of us make good use of this day. And on this occasion, I take this opportunity to welcome our ex-students, some parents, the teachers, the press, and the chief guest, everybody present here, to make this day a great success. माझी स्कूलिंग पयलीं म्हळ्यार जन्मगांव म्हाजो आडपय तुमकां खबर आसतलें तो आमचे अंत्रुज म्हालाचो एक कलाकारांचो गांव आमकां फामास गांव. सो हांव म्हाका स्वताक भाग्यवान समजता की हांव म्हाज्या अंत्रुज म्हालान आडपय ह्या गांवांत जल्म जालो म्हणून. आनी अशेंच म्हाजे सारकें तुमी अशें फुडें सरोन तुमी आपल्या आपल्या क्षेत्रांत काम करचें ही मातशी सदांच परबी आसता तुमकां. सो स्कुलींग म्हाजें सरस्वती पयलीं म्हळ्यार म्हागेलें गव्हर्मेंट स्कुलानूच शाळा आशिल्ली आमची प्राथमीक शाळा ती आतां आमची शाळा सगळ्यो बंद पडल्यो पूण म्हाजी शाळेंत चलयता मराठी शाळेंत. मराठी शाळेंत मुद्दम म्हणटा कित्याक जेन्ना आमी मॉडर्न एजीन आमी टर्न जायत आसा. सो जेन्ना मराठी म्हणटा पळय मराठी शाळेंत शिकलो तेजो फ्युचराक आमचो कितें आसतलो खूब जाणांचो क्वेश्चन आसता. सो अशें कांयच ना तें सगळें आपल्याचेर आसता आनी नशिबान आसता म्हणटा तशें. सो म्हाजी स्कुलींग मराठी शाळेंत जालें खूब बरे दीस आशिल्ले म्हणटा ते हांव कित्याक मातयेन खेळप गांवची भुरग्यां वांगडा तेजी फर्स्ट फ्रेंडशीप ती थंय जाता. सो ते भुरगीं परत मागीर मेळना कित्याक मागीर जेन्ना स्कूल जाता तेन्ना सगळें सेपरेट सेपरेट जाता. आनी ती फ्रेंडशीप आसा ती ओरिजिनल फ्रेंडशीप दिसता म्हाका कित्याक थंय कांय एकामेकाली कांय दुश्मनी आसना जेलसी आसना कांय ना. सामकी नॅचरल आसता आनी क्लीन आसता सामकें. सो तें जातकीर आमची खूब गांवची खेळ आशिल्ली आमच्या वांगडा. सो ते आतां मेळना पळोवपाक. आतां तुमी आमकां खेळटा आसतले जितकी तुमकां हांव सांगता तुमी जितके मस्तीमान करतले तितके खेळाकूय बी भरपूर. गांवचे खेळ खेळा. मोबायल बी आतां खूब आसतले. मोबायल तुमकां फुड्याक इन फ्युचराक तुमकां टॅक्नोलॉजी आनी खूब डेवलप जाल्ली आसतली. म्हळ्यार खेळ मेळचे ना भुरगे मेळचे ना ते लायफ मेळचे ना तुमकां भुरग्यां मदीं भुरगेपणाचें. सो तुमी खेळा भरपूर. बरे तरेन रावप फ्रेंडशीप बरे तरेन जपयात आनी शिकाकूय बी तशेंच. सो जेन्ना हांव स्कुलान आशिल्लो म्हागेलें कॉलेजाच्या बद्दल उलयता की चित्रांचें म्हाका गोडी म्हणटा ती एक देवाच्या वरदानूच कशें आसा
सो अशी की कोणी चित्रून दाखोवना की तूं अशें कर तशें कर म्हणून. सो तें रगता नाशिल्लें कारणान म्हाका चड बरें पावलें की हांव म्हाजें चित्र काडीत आशिल्लो, कोण चित्र येतालो, बँड चित्र येतालो, मेळटा तें जाल्यार चित्र काडप. बुकांचेर सगळ्या बुकांचेर चित्रां आसतालीं. सो हांव शिक्षणाक आतां सांगपाचें म्हणल्यार तितको बरो नाशिल्लो. जितके अशें जे फर्स्ट रँकर्स आसले म्हाजे रँकाक भितर केन्नाच नांव येवंक ना. आनी हांव तुमकां मुद्दम कितें सांगता, तुमच्या भुरगे आसतले जे असं दिसता न्ही की आपूण आमचो भुरगो बरो शिकता, आपूण बरो शिकता, लज दिसता एक टायम की ना आपल्या कडेन जायना. पूण तशें कांय आसना. देवान प्रत्येक मनशाक कितें ना कितें स्कील दिल्ली आसता ना, प्रत्येक भुरग्याक कितें ना कितें वरदान दिल्लें आसता. तें आफ्टर स्कुलींग जावं इन बिटवीन खंय तरी मेळटा. सो केन्नाच अशें चिंतूं नाका की आपूण खंय तरी फाटल्यान रावला. प्रत्येक स्कुलांचे इव्हेंट आसता, म्हणल्यार स्पोर्ट्स डे जावं कितें सिंगींग कॉम्पिटिशन, पॅट्रियोटीक सिंगींग कॉम्पिटिशन. हांवें भुरगें आशिल्लें हांवें स्वागत कितली सुंदर गायलें. म्हाका खूब बरें दिसलें कित्याक हांव आमचे स्कुलांच्या टायमार हांव प्रत्येक सिंगींग कॉम्पिटिशनाक जावं पॅट्रियोटीक कॉम्पिटिशनाक पार्टिसिपेट करतालो आनी वयतालो. कित्याक एक दिसता न्ही मनाक की आपुणूय गावपाक जाय म्हणून. सो गायतालो आनी कितें जाता प्रायज मेळ्ळो ना मेळ्ळो, पण प्रत्येक एक इव्हेंटाक तुमी भाग घेयात. तेजे कारणान कितें जाता आपूण खंय बरो आसा खंय बरो ना हें तेन्ना कळटा, मातशें तरी कळटा. सो मागीर कितें जालें, आतां हांव त्या चित्रांचेर फुडें आशिल्लो. म्हाका सरस्वती स्कुलान पावतरी 7वी 8वी पावतरी हांव टॉप लेवल म्हणल्यार स्कुलांची लेवलाचेर उलयता हांव तेन्ना टॉप कसो आशिल्लो. सगळ्यां फाटल्यान मेन म्हणल्यार फर्स्ट सदांच जे फेमस करपी आसा ते आपले फ्रेंड्स आसता. सदांच याद दवरा जे आपले फ्रेंड्स आसा ते तेंकां आपलो एक फ्रेंड आसा पावरफूल चित्र काडटा. सो माउंट पब्लिसिटी म्हणटा तेका ती ते भुरगे करता, ते तुमकां पयलीं फेमस करता. सो जाता तितकी स्पर्धेनी पार्टिसिपेट जायात. न्यूजपेपर वाचप, न्यूजपेपर वाचले म्हणटकीर कितें जाता मराठी इंग्लीश हिंदी जाय तशें तुमकां कशें इजी दिसता पळय त्या भाशेन वाचप तेंकां अपडेट उरता भुरगो. सो कित्याक शिकलो, स्पर्धेक प्रायजी घेतली म्हणूनच अपडेट उरता भुरगो. जगाक कितें घडटा, सरावंडींग कितें घडटा हें नॉलेज आसपाक जाय. हम जो हमारे फ्रेंड्स थे तो आईटी ले लिया सब्जेक्ट, फिर पढ़ने लगे. अरे ये क्या कैसे सब्जेक्ट ले लिया, सारा का सारा कंप्यूटर ही कंप्यूटर, और तो और इसमें इंग्लिश भी इतना ज़्यादा दिया है. क्या करें, लिया तो है. जैसे जैसे हमारी सोनू जी के साथ फ्रेंडशिप बढ़ने लगी ना, आईटी सब्जेक्ट भी बहुत अच्छा लगने लगा. इतना अच्छा लगने लगा ना कि ऐसे ऐसे मतलब जानते ही नहीं एमएस वर्ड क्या है, एमएस ऑफिस क्या है. पेंटिंग, हाँ पेंटिंग करते थे हम लोग कंप्यूटर क्लास में, पेंटिंग ही पेंटिंग, लेकिन बाकी लोग दूसरा तो करते ही नहीं थे. लेकिन जब हम लोगों ने आईटी सब्जेक्ट लिया ना तो पता चला कि एमएस एक्सेल होता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होते हैं. तो ऐसे सारे सब्जेक्ट मुझे समझ में आने लगे. बहुत सारे स्किल्स इसमें थे. जब अगर मैं कहूँ ना तो मेरे फ्रेंड्स उन्होंने भी कहा 9th में चलो 9th हो गया 10th में भी. फिर हमको पता चला कि इस सब्जेक्ट की वजह से हम लोग बोर्ड एग्जाम में पास कर सकते हैं. तो वहाँ पर हमें उसका एक फायदा हुआ. लेकिन चलता रहा, 11th में भी लिया, 12th में भी लिया. फिर मैंने लगा कि ऐसे ही लिया, फिर से लगने लगा कि मैंने ऐसे ही सब्जेक्ट ले लिया. लेकिन जब मैं अपने बीएड में आई, फर्स्ट ईयर बीएड में जब मैं आई और मैं अपने इंटर्नशिप में गई थी, तो आप सबको पता है कोरोना वायरस करके कोई भी बच्चा नहीं था स्कूल में और मुझे अपने लेसन डिलीवर करने थे. तो मैंने कैसे डिलीवर किया पता है, थ्रू प्रेजेंटेशन. मैम ने मुझे सिखाया था कि कैसे प्रेजेंटेशन बनाना है, क्या करना है, स्लाइड में कैसे यूज करना है. तो उसका सारा इस्तेमाल करके मैंने जब अपने प्रेजेंटेशन टीचर्स को दिखाया वहाँ के कि ऐसे ऐसे मैंने क्या किया, तो मैंने वाह बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा. तो मुझे लगा कि वाह अच्छा हुआ आईटी लिया बोल के तो सब कुछ सीख लिया. और मैं बताऊं कि रिसेंटली आज ही मुझे मेरे फ्रेंड ने कॉल किया और कहने लगी कि मुझे जॉब लगा है. तो मैंने मुझे जॉब लगा है, चलो अच्छा है, कोई बेंगलोर में सीख रही है तो अच्छा है, चलो जॉब लगा. इसके लिए कैसे लगा पता है, नहीं बोला अरे वो आईटी सब्जेक्ट था ना उसका सर्टिफिकेट के लिए तो मुझे लिया उन्होंने. बोले लगी इतना अच्छा तुमने आईटी सब्जेक्ट में पढ़ा था. तो मुझे मैं बहुत खुश हुई यार. So I am here to tell you guys what is the use of IT. So as student who has taken IT,
What is the date today? 15 July 2022. Okay? यहाँ मैं खड़ी हूँ आज, पर technology is the tool today. Why I am saying this? Technology is the better we have in our hands. अगर आपको जिंदगी में कुछ भी करना है ना, कुछ भी, your creativity, your studies, your knowledge is to improve, right? You need technology today. Technology नहीं है, तो आज की जनरेशन में at even stand होना is very difficult. Why I am telling you this? Because I am doing college. I have completed my graduation और मैं college कर रही हूँ. Simple project, okay? Simple project को बिना बहुत सारी चीजें लगती है. For example, editing, how to use MS Word, Excel, how to use PowerPoint. ये जो आप PowerPoint देख रहे हैं ना, even to make this is very easy, but it is essential today. इसीलिए बोल रही हूँ, when I took IT, थोड़ी theory होती है, practical को थोड़ा time देना पड़ता है, but it is all worth it. बिरयानी किसने खाई है यहाँ पे? सबने खाई है ना? तो बिरयानी पकने में कितना टाइम लगता है? ये लगता है ना? So that is like IT. There will be some things, थोड़े practicals होंगे, थोड़ी theory होगी, but it is all worth it. Because कल आपको अगर आपकी फाइल तैयार करनी है तो किसी को और को वेट नहीं करना पड़ेगा, बाबा कर देना. You can use file clicks, you are done with your file. You don't have to wait for someone else to do your PowerPoint. Just open the PowerPoint, do some shits, you are done. So learning IT has really helped me to the core, I would say. Learning IT was the best decision I have ever taken. As Sir Sagar said, even the creativity, आज कितने ही ऐसे टूल हैं जहाँ पे हम अपने आर्ट को भी थ्रू टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, right? Even you have heard about reels? Yes. How many of you heard about reels? Instagram reels देखे हैं ना? आज पढ़ाई में सब कुछ नहीं है, but technology, through technology you can build yourself. Even आपको कुछ भी talent होना, even the smallest thing, you can use it with the help of technology. And if you take IT, it will add on to your skills. मतलब क्या? अगर आप कुछ भी IT में पढ़ते हो ना, वो waste नहीं जाएगा. Today I know MS Word. Today I know PowerPoint. अगर आज project मैंने किया है तो on my own way, मुझे किसी के लिए wait नहीं करना पड़ता. So technology is the tool, guys. Okay? Never ever underestimate yourself. And if you want to excel in life, stand with technology. But one thing I want to tell you, technology पढ़ोगे, there will be many things. But कभी भी ना इसका यूज गलत काम के लिए मत करना. You heard about cybercrime? No. हाँ? Yes, right? So अगर आपके कुछ भी technology is like a magic. Okay, जादू की तरह है. But use it when you really need it, not for anything else. Okay, this is what I wanted to say. So I think I am talking to the youth today. Okay, who is a need to learn technology. Theories आएंगे, practicals आएंगे, but the way it has actually benefited me is worth everything. So this is what I have to say. Thank you. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.